सुराज्य संग्राम गोंय हांणी इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा नेहरू युवा केंद्र आनी धेंपो महाविद्यालयाच्या वाणिज्य आनी इकॉनॉमिक्साचे डीसी ट्रस्ट हांच्या जोड पालवान स्वच्छ भारत अभियान ह्या उपक्रमाचेर आमी योग्य ट्रॅकाचेर आसात ह्या विशयाचेर 1 ऑक्टोबराक उक्ती भासाभास दवरल्या। आर्डेक्सको खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजाचो सहकार्य आमी घेतला। तशेंच हांगा आमी आपल्या नेहरू युवा केंद्र आणि डेम्पो कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स तांचे सहकार्य घेतला आणि ह्या तांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान एक वेगळे तरेचो हो उपक्रम वेगळे तरेचे हो परिसंवाद आमी हांगा घडोवन हाडटात। हे सभाघर आमकां उपलब्ध करून दिला इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजान, तांचे आमी आभारी आसात। आणि हो कार्यक्रम जातलो शेनवारा 1 तारखेक 3 वरांचेर आणि हातून वेगवेगळे पॅनल आसतले। ह्या कार्यक्रमात पॅनल एकच आसतलें, पूण ह्या पॅनलान वेगवेगळे लोक आसतले अशें की आमी राजेंद्र केरकर हांकां आपयला जे बरे तरेन हय हे एक्सपर्ट आसात। राजेंद्र केरकर, मागीर आमचे प्रजल साखरदांडे हे आसात, प्रदीप बाब मोरजकर म्हणून आसा, प्रोफेसर खानोलकर म्हणून आसा। तशेंच पॅनला भितर डॉक्टर आसतले, डॉक्टर आमचे शेखर साळकर आसा, मागीर सिताराम परब म्हणून आसात एडवोकेट। अशे तरेचे वेगवेगळे तरेचे लोक वेगवेगळ्या फिल्डांतल्यान हांगा येतले, वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्यान आसतले।